हांवें एकले बायलेक विचारलें हे ग्रेस नविनान तूं कितें मागताय देवा लागीं आनी तेणें म्हणलें आपणाचो 12वीन एकलो चेडो आहा तो बरे मार्क्सान पास जावं आनी दुसरो चेडो आहा ताका बरें काम मेळूं. जायते फावटी आमी हॉटेलांनूय वयतात फामिली बरोबर हांवें पळयलां आसतलें लायक न्हू आनी आमी विचारतात तूं कितें घेतलोय खावपाक आनी तो लोक म्हणटलो तुमी कितें घेतात आमी मागीर तितूंतलें खावया. ओके तितूंतलें खावया. म्हाका दिसता आयज जेजू आमकां जोण एकल्याक विचारता तो दिता तुज्या घोराब्याक कितें जाय तो दिता पूण तुका कितें जाय. फ्रांसीस झेवियराकूय हे क्वेश्चन विचारलें. फ्रांसीस झेवियर म्हणटालो संवसाराक आपणान बरो मनीस पळोवंक जावो फामाद मनीस आनी इनास ताका बोगोर बोगोर विचारता हो आख्खो संवसार जिखोन तुजो आत्मो तूं शेणोत जाल्यार तुजो कितें फायदो. वॉट डू यू वॉन्ट. डोंट टेल अस वॉट युअर फॅमिली वॉन्ट्स. डोंट टेल वॉट युअर सन डॉटर ऑर वायफ वॉन्ट्स. वॉट डू यू वॉन्ट. आयज जेजू तुका विचारता तुका कितें जाय. फ्रांसिसाक ही उतरां त्याच्या काळजाक लागली आनी तो बदलोवपाक स्टार्ट जालो. फ्रांसीस शावेरा बरोबर आनीकूय थोडे इश्ट आसले आनीक थोडे जाण कॉलेजीन आसले. सांत इनास जो हिंगा आसा ताणें फ्रांसीस झेवियराक ताणें ते इश्टांक बदल्ले. देवाचें उतर सांगून सांगून तांकां बदल्ले आनी फ्रांसीस झेवियरान पळयलें की हो मनीस हे आपणाचे जे इश्ट आहात जे आपणा बरोबर शिकतात ते संवसाराचे वस्तू फाटल्यान धांवताले आतां ते सोगले देवा फाटल्यान धांवतात. सांत इनासान तांकां स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस हो रेतीर 30 दिसाचो रेतीर फ्रांसीस झेवियराक आनी ह्या लोकांक दिले आनी तेन्ना तांकां कळोन येलें की तेंच्या आत्म्याक जेजूची गरज आसा. म्हाका दिसता आयज पयली वस्त आमकां समजोंक जाय की आमकां ही नोएना शिकयतात की आमकां वी हॅव टू अबायड इन गॉड. आमी जेजूच्या काळजान रावपाक आमकां आपयतात. ते पासून आमी पळयतले ह्या दिसांनी ओ नोएनाच्या दिसांनी जायतो लोक हिंगा कॉरिडोरान रावतात. तांकां कितें दिसता देवाच्या मोगान वो काळजान आमी रावलेत हे 9 दीस आमचें आख्खें वरोस बरें वयतलें. थोडे जाण तुमी नोएनाक येतात सदां थोडे जाण थोडे थोडे दिसांनी येतात. तांकांय अशें दिसतलें की ह्या नोएनांतल्यान आमी हे घेवन घरा वयतले की हे आख्खें वरोस आमी देवाच्या काळजान रावतले. पयली वस्त म्हणल्यार देवाच्या काळजान आमी रावतले म्हणल्यार आमी तिवोस कोत्तले फामिलीन वो पवित्र पुस्तक वाचतले वो मिसाक वयतले. एनी वन थिंग वी वील डू थ्रू आउट द इयर. आनी हेच आमी पळयलें आमच्या वडिलांनी वो जाणट्यांनी हेच केलें. घोराब्यांनी तेच केलो. पवित्र पुस्तक वाचलें मिसाक जाता तेन्ना वचोन गेलेत. फ्रांसीस झेवियरान लोकांक तेच केलें. देवाची उतर दिलें. देवाचे कितें बरे वस्तू आहा ते लोकांक सांगले. म्हाका दिसता आयज पयली वस्त म्हणल्यार आमकां हे नोएना आमकां शिकयता म्हणल्यार आमचे रुटान आमी परत वचोंक जाय. आमी देवाक आमच्या जिवितान वो काळजान आमी पयलो जागो दिवंक जाय. दुसरी वस्त म्हळ्यार आमी पळोवंक गेल्यार आमी सकाळीं उठल्यात आसतले आयज मातशें बेगीन. थोडे बायलो रांदले आसतले सकाळीं ब्रेकफास्ट केला आसतलो आतां आमी हिंगा धांवतलेत. मागीर थोड्या वक्तान परत ऑफिसाक वो दुसऱ्या जाग्याचेर धांवतलेत. थोडे जाण आमी पळयता आमचें कितें दुयेंस आसत तें दुयेंस आमचो आख्खो दीस पिड्यार करता. वो कोर्टान कितें केसी आसत वो कोणेन आमकां कितें म्हटलां तें आख्खें आमचें जिवीत आमची खुशालकाय तें खावन वयता. वो आमचे भितर राग आसत ती आख्खी आमची खुशालकाय. आमच्या जिवितान जायते बरें जाता पूण हे राग हे दूख आमची खुशालकाय खातात. सान फ्रांसीस झावेराच्या जिवितानूय जायते त्रास आसले ताका. तो शिपाचेर गेलो देव शिपरेक स्टॉम येयलो केन्ना जेवण नासलें. केन्ना तो दुसऱ्या जाग्याचेर गेलो ताका भाशा कळनासली. तेन्ना डिफरंट कल्चरान गेलो. जेन्ना तो गोंयां येयलो केन्ना ताका गव्हर्मेंटाच्या ऑफिशलांक मेळोंक जाय आसलें. केन्ना ताका सिंपल हॉस्पिटलान रावंक पडलें. केन्ना तो सादी आंगोसरां घालून रावतालो. केन्ना तो जपानाक गेलो ताका त्या लोकांक जेन्ना तो सादो कसो गेलो ताका आपणावंक ना. तो मागीर बरी कापडां घालून कामवाल्यांक घेवन गेलो गिफ्ट घेवन. तो बदल्लो. देवाचें उतर परगटून तें मेन ताच्या जिवितान.
आमच्या जिवितान जायते त्रास आसतले, कोश्ट आसतले, पूण देव आमचें जिवीत चलयता हें आमी जाणा जावंक जाय. आनी आमी जाणा जावंक जाय की आमच्या जिवितान वी हॅव टू बी इफेक्टीव. बर्नार्डो म्हूण एकलो जपानाचो मनीस, तो सामुरायचो एकलो मनीस, तो जेन्ना 3 वर्सां उपरांत जेन्ना तो रोमाक गेलो आनी त्या लोकांक तो सांगतालो, सेमिनेरियरांक सांगतालो, फ्रांसीस झेवियर म्हणल्यार एक खुशाल मनीस, तो एक काळे आंगोस्त्रां घालतालो. ही टू वेअर अ ब्लॅक कॅसक, ब्रावन ब्लॅक हॅट, बॉनेट कॅप घालतालो. त्याच्या बॅगान एक बायबल, एक ब्रिवरी, थोडे कितें एसेन्शियल वस्तू आसल्यो ते तो घेतालो. केन्नाय तो बिश्तो उडकी मारतालो, आपोल हातीन घेवन उडयतालो आनी खुशाल जातालो. दीस वॉज हिज हॅपिनस. जिवितान त्रास आनी कोश सगल्यांक आसता आनी केन्ना केन्ना आमी पळयतात आमचे त्रास आनी कोश धाकटे, दुसऱ्यांचे जायते व्हडले. जेन्ना आमी आयकता आमकां कळून येतलें की दुसऱ्यांचे त्रास आनी कोश व्हडले, पूण तो खुशाल रावप. नॉट लेट दीज स्मॉल थिंग्स इफेक्ट आवर फूल डे. दुसरे वस्त म्हणल्यार ही वॉज इफेक्टीव. जेन्ना तो जपानाक गेलो तेणें 2 वर्सां भितर सुमार 1400 लोकांक तेणें जेजूच्या मोगान तांकां हाडले. आनी जेन्ना तो मेलो 70 वर्सांनी ताणें सुमार 3 लाख लोक परत क्रिस्तांव जालो. कित्याक तो देवाच्या मोगान आसलो आनी दुसरे वस्त म्हणल्यार तो खुशाल आसलो. त्रास आसले पूण तो खुशाल आसलो. हो म्हणल्यार सेंट फ्रांसीस झेवियर. तिसरी वस्त म्हणल्यार फ्रांसीस झेवियर वॉज नॉट अ मॅन ऑफ फ्लावर्स, ही वॉज अ मॅन ऑफ बूक. बरो शिकतालो तो. बरें आमच्या जिवितान म्हाका दिसता 2 म्हयन्या 1 वा 2 बूक आमी वाचूंक जाय. ही वॉज अ मॅन ऑफ लेटर्स. चिटी बरयतालो. सुमार 156 लेटर्स आजुनूय रोमाक खात. आनी त्या लेटरान तो बरयतालो ताच्या जिवितान कळे ताका त्रास जाले, कळे तो बेल घेवन वयतालो, कॅटिकिझम शिकयतालो, कितें ताचे लागीं जातालें आनी कितें ताचे लागीं जायनासलें, कोणें ताचो आदार केलो, कोणें ताचो आदार करूंक ना. म्हाका दिसता आमच्या जिवितानूय जरी तर आमी आमची फामील बरी जावंक जाय, वी हॅव टू कीप आवर रेकॉर्ड्स वेल. बेश्टे केले म्हूण ना, आमचे फुडले पिडेक, फुडले जेनरेशनाक आमी कितें वस्तू आहा ते दवरूंक जाय. आमी बरें वाचूंक जाय. जाणटी जाली म्हणून वाचपाचें सोडून दिवंक सोना. अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू फ्रांसीस झेवियर इज इफ वी स्टडी वेल. आमी आमचे पुस्तक वो कितें न्यूज पेपर वो मॅगझीन कितें बरें वाचतात तें आमी वाजीत. इट इज अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू आवर फ्रांसीस झेवियर. पयली वस्त म्हणल्यार आमी देवाक आमच्या काळजान अणभवूंक जाय. दी गॉड इज द मेन. ही इज द पर्सन वी आर लॉंगिंग फॉर. दुसरी वस्त म्हणल्यार आमच्या जिवितान त्रास कोश्ट आसतले, बारीक कोश्ट, व्हडले त्रास आहा म्हूण आमची आख्खी खुशालकाय आमी पिड्यार करूंक सोना. तिसरी वस्त म्हणल्यार ही वॉज अ मॅन ऑफ बुक्स अँड ही वॉज अ मॅन ऑफ रेकॉर्ड्स. आपणाचें कितें आहा तें तो बरे भाशेन कोत्तालो, बरयतालो, ताका धाडटालो. जेन्ना सांत इनास ताका चीट बरयतालो, तो चिताचेर एंडिंगाक इनिगो म्हूण हें लेटर आसतालें तें तो घेवन कातोत्तालो, आपणाचे लॉकीट खंय आसले तितून तो घालतालो. ही वॉज अ मॅन ऑफ रेकॉर्ड्स. आपणाचे कितें रेकॉर्ड्स जात ते तो सारके दवरता. जरी तो रेकॉर्ड्स ना आमच्या फुडल्या भुरग्यांक त्रास. आनी चवथे वस्त म्हणल्यार म्हाका दिसता आमी बरी 2 कांतारां जाणां सांत फ्रांसीस शावेराचे न्हू, तो जेजूचो सैनीक. आयज म्हाका दिसता फ्रांसीस झेवियर आमकां म्हणटा आसलो आपुणूच सैनीक न्हय, तुमी सगळे जेजूचे सैनीक. तुमी घरा गेलेत, तुमी जेजूचे सैनीक. रात दीस आमच्या मोगान तो लासता. आमी आमच्या ज्या घराब्यान आहात त्या लोकांचे रात दीस आमी तांच्या मोगान लासूया. वो जो लोकांक आमी मेळटात तांचे रात दीस. बेसांव घाल सायबा. आमकांय सांत फ्रांसीस झेवियर म्हणटा आय हॅव गिवन यू ऑल द चान्स. तुमी दुसऱ्यांचे बेसांव घालात, तुमी दुसऱ्यांच्या जिवितान मिलाग्री करात. आपुणूय कोत्ता पूण तुजे वाटेंतल्यान तुय कर. आयज म्हाका दिसता फ्रांसीस शावेर आमकां शिकयता. पयली वस्त म्हणल्यार इन हूम डू यू अबायड. तुजे कालीस कोणाचेर आदारलेले आसा, संवसाराचे वस्तूचेर वो देवाचेर. दुसरे वस्त म्हणल्यार आमच्या जिवितान कोण ना कोण आमकां त्रास दितलोच, देर इज नो डावट अबाउट दॅट. पूण ते त्रासान घेवन आमी आख्खे जिवीत आख्खो दीस पिड्यार करूंक जायना. लायक फ्रांसीस झेवियर त्रास ता कोश्ट ता पूण खुशाल रावया. तिसरी वस्त म्हणल्यार वाचप करया, बुक्स वाचुया आनी रेकॉर्ड्स आमच्या घरांतले वो कितें आहात ते बरे भाशेन दवरया. चवथे वस्त म्हणल्यार आमचेंच चिंतचे न्हय.
लेट अस बी अ पर्सन हू वील ब्लेस अदर्स. दुसऱ्यांचेरूय आमी आमच्या गोराब्याचेर वा आमच्या गांवाचेर आमी देवाचें बेसांव घालुया आनी तशेंच वावर करुया की सगल्यांचेर देवाचें बेसांव पडो. आमेन.